न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। ब्रिटिशांनी खंय चिंतलेलें की डिवायड एंड रूल पॉलिसी करून ज्या भारतीयांक तेंच्यांनी एकवटान ना रावपाक सादपाक यत्न केल्लो ते भारत अखंड इतली देशभरांतली म्हणजे जगातली सगळ्यांत व्हडली लोकशाही जातली। आनी ही लोकशाही आयज 18व्या लोकसभेच्या वेंचणुकेक सामोरे वयता। सगळ्यो लोकसभे विशीं अपडेट्स आमी तुमकां दीत रावतली, पण पयलीं आमी सुशांता कडेन। सुशांत, आयज खंयची बातमी आसा? सांकवाळा एक मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी ह्या मेगा प्रोजेक्टाक थळाव्यांनी सामको ओपोज केल्लो आसा। कितलेशेच विला, सुमार 70 विला आनी 400 परस चड फ्लॅटांचो हो प्रोजेक्ट खंय थंय येवपाक आसा। आनी हो प्रोजेक्ट तांकां तेंच्या गांवांत येयल्लो नाका। हो जर प्रोजेक्ट तेंच्या गांवांत येयलो जाल्यार तेंची इकोसिस्टम आसा ती इबाडटली, रानकाबार जातले, जनावरां ना जातली, अशे तरेचो भंय तांच्यांनी उक्तायल्लो आसा। ही सविस्तर तुमकां बातमी पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान। येस सुशांत, उदरगत जाय, पण उदरगत करतना जर तुमचो गांव पिड्ड्यार जाता जावं जर तुमची जो सैम आहा तो पिड्ड्यार जाता जाल्यार निश्चितच ही खंत करपा सारकी गजाल आसा। आमी नेक्स्ट या संजना कडेन, संजना कडल्यान जाणून घेवया आयची दुसरी व्हडली बातमी। कांय दिसा फाटीं गोमंतक टीव्हीन सत्तरींतलो गांवगिरो भाग आशिल्लो वांयगिणी गांवची व्यथा मांडिल्ली। थंय 500 घरां आशिल्ल्या ह्या गांवचे लोक लायट आनी रस्त्या शिवाय कशे त्रास काडटा हाचेर आमी फोकस दिल्लो। हाची गोमंतक टीव्हीच्या ह्या रिपोर्टाची थळावे आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दखल घेवन वांयगिणीन बेगिनात बेगीन रस्तो दिवपाची घोशणा केला। ह्या गांवाचो म्हादेव अभयारण्यांत आस्पाव आशिल्ल्यान हांगा पेवर्स घालून बेगिनात बेगीन रस्तो करपाक आपणे थळाव्या कमिटीक सांगला, अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगिल्लें आसा। दुसरी बातमी आसा ती काल राती थिये एक KTM बायक आनी एक बुलेटी मदीं अपघात जालो। हातूंत बुलेट चलोवपी आशिल्लो राजस्थानचो, ताका मरण आयलें आनी KTM चलोवपी आशिल्लो तो जखमी आसा, ताचेर उपचार चालू आसात। आनी हे जे आशिल्ले ते हेल्मेटा शिवाय आनी सोरो पिवन गाडी चलयताले अशी आमकां म्हायती मेळ्ळा। येस संजना, म्हाका तुका विचारूंक कशें दिसता की आतां लोकसभा वेंचणूक ऑलमोस्ट आतां डिक्लेअर जाल्ली आसा, सो अशा पद्दतीन जेन्ना बायलां 6 लाखा पेक्षा चड वोटर आहा, तुजो कितें मॅसेज आसतलो लोकसभेन जी बायलां मतदान करतली? होच तर रश्मी पावर आसा न्हू। हे बायलांनी समजून घेवपाक जाय की आमी रायट कॅन्डिडेटाक वेंचून हाडून आमी ह्या समाजान कितलो बदल करूंक शकता। आनी म्हाका अशें दिसता की ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां की बायलांनी जी इलेक्शन्स येता तेन्ना बॅग्स पावयता, जे कड्डण मागीर साडयो, हाका हे घेयनासतना बायलांनी अशें दाखोवपाक जाय की आमी म्हणजे आमी ह्या समाजान चेंजीस, जर रायट कॅन्डिडेट हाडलो जाल्यार चेंजीस करूंक शकता, हे तुमी करात। आनी अशी म्हाका अपेक्षा आसा की आमी बायलात हे जे करप्शन आनी कितें कितें वायट ज्यो घडणुको घडटात त्यो आमी सारकी करतले, अशें जावपाक दिवचें ना अशें म्हाका दिसता। थँक्यू संजनानूय महत्वाचो एक मुद्दो सांगलेलो। खरंच 5 लाख, सुमार 5 लाख दादले गोंयचे लोकसभा वेंचणुकेन ह्या फावट मतदान करतले, पूण 6 लाख ऑड आनी कितले तरी एक हें आसा, तेतून बायलां तितली मतदार आमचे कडेन आसा। ही बायलां निश्चितच व्हडलो घटक आसा। बायलांनोच तुमी समजून घेयात तुमचो कितलो इम्पॉर्टन्स आहा ह्या लोकशाहीक हातभार लावपाक। आमी नेक्स्ट हे दिप्ती कडेन। दिप्ती, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? रश्मी, गिरी ते पणजे ह्या राष्ट्रीय नॅशनल हायवे 66 जो आसा ताच्या कुशीक फाटल्या एका वर्सा सावन बेकायदेशीर रितीन नुस्तें विक्री चालू आसा आनी थंय थळावे सकाळी 5:00 बी येतात। सो जे नुस्तेकार विकतात ते थंयच आपले जो कोयर किंवा कचरो जो आसा घाणी थंय रस्ते कुशीकूच उडयल्यान तांकां त्यो घाणी सोंसच्यो पडटात सकाळच्या पारार। सो हाची दखल म्हणजे हो विशय तांणी फाटल्या म्हणजे केन्ना ग्रामसभा घेतिल्ली तेन्ना उपराशिल्लो, पूण कोणेंच दखल घेवंक ना। आतां सरपंच बदलला, सो ताणें हाची दखल घेवन, तशेंच थळावो आमदार केदार नायक हाणें हाची दखल घेवन सद्या पुलिशेंत कागाळ केल्ली आसा। सो सद्या तांकां जे नुस्तेकार आसा तांकां सांगिल्लें आसा की सद्या तरी नुस्तें विक्री जी आसा ती बंद करात। सो फुडली प्रक्रिया आमकां रोखडीच कळटली। येस दिप्ती, सो ही एक बातमी आसली गांवगिऱ्या वाठारांतली। आमी नेक्स्ट या उत्तेजा कडेन। उत्तेजा, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा?
आयचो आमचो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा कोणचे निरंकालचो फामाद कृषीरत्न पुरस्कार फावो जाल्लो शेतकार ताणें आपल्या बागायतीन मिरयांची भरपूर प्रमाणात लागवड केल्या आणि फाटल्या ताच्यान पयलीं ताजो बापूय थंय मिरयांची लागवड करतालो. ताणें एका वर्सा 900 किलो पीक घेतलेलें आणि आतां त्याच्या चड्यान हेमंत सामंत हांणी 1300 किलो मिरयांचे पीक घेतला आणि त्यांनी आपल्या बापायचो रेकॉर्ड ब्रेक केला. काळ्या मिरयां वांगडा तो आपल्या बागायतीन धव्या मिरयांची लागवड करता आणि धवी मिरयाय तयार करता. तशेंच नाल्लांची कलमां, काजींची कलमां, निरफणसाची कलमां हेय बी कलमां तो तयार करता, आपूण स्वता तयार करता. सो रोजगारा नोकरे फाटल्यान धांवच्या परस तरणाटे पिळगेन शेत वेवसाया कडेन वळचें असो संदेश तो तरणाट्या पिळगेक दिता. हो एक स्पेशल रिपोर्ट जालो. आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार काल शेनवारा मध्यान राती पाडी केप्यां हांगा एका ट्रकाचो भिरांकूळ अपघात जालो. गोंयांतल्यान काजू व्हरपी तो ट्रक आसलो आणि हातून 3 बायलो, 5 दादले आनी 5 ल्हान भुरगीं आशिल्लीं. आनी ह्या अपघातान एकल्याक आगताक मरण आयलें जाल्यार आनी एकट्याक 2 जाणांक मरण आयलें टोटल. आनी एकट्याक काल रातीत मरण आयिल्लें आगताक आनी एकट्याक आतां आयज सकाळीं हॉस्पिटलान जेन्ना उपचार चालू आसलो तेन्ना ताका मरण आयलें आनी 11 जाण हितून गंभीर जखमी जाल्यात. तांकां सद्या थोड्या जाणांक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांचेर उपचार चालू आसा थोड्या जाणांचे, जाल्यार थोड्या जाणांचेर GMCत उपचार चालू आसात. ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले. येस उत्तेजन आमकां एक गांवगिऱ्या वाठारांतली शेतकाराची सक्सेस स्टोरी सांगली. आनी दुसरी बातमी आसा ती भिरांकूळ अपघात. गोंयान अपघातूय वाडत आसता. सेगीत आमकां अपघाताच्यो घडणुको आयकूंक मेळटात. लोकसभा इलेक्शन 18वें लोकसभा इलेक्शन आतां जाता देशभरात आनी आमी गोंयांत तेतून 2 खासदार आमी निवडून दिवपाचे. निश्चितच ही वेंचणूक खूब व्हडली आसा. कार्यकर्ते कामाक लागल्या, आचारसंहिता लागू जाल्या, सगळो इलेक्शनाचो फिवर तुमकां वचत थंय पळोवपाक मेळटा. आनी ह्यो सगळ्यो अपडेट आमी तुमकां आमच्या गोमंतकाच्या टीव्हीन दितली. जावं तो गांव, जावं तो शहर, जावं ती तुमची पार्टी, जावं ती एक देश घडोवपाक केल्ले मतदार राजाचे मत, हे सगळे अपडेट्स तुम्ही पळयत रावा आमच्या गोमंतक टीव्ही वांगडा. विथ कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर आणि यश अडारकर. हांव रश्मी नरसे जोसलकर सायनिंग ऑफ. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.